फाटल्या वर्सा गोंयांत टीबी केसीस खूब वाडल्यो आनी तातूंत भितर टीबी डेथूय बीन खूब वाडल्या. युजली गोंयांत एक 1800 सुमार टीबीची केसीस जाताल्यो एवरी इयर. तातूंत भितर वाड जावन ते 2200-300 पावल्यो आनी तशेंच जे टीबी खातीर डेथ जाता ते युजली 75 बी आसताले वर्सा ते ऑलमोस्ट 175 जाले. सो इट्स अ मेजर जंप जाली. सो ताजे खातीर आमी पळोवपाक आयिल्ले की हें कारण कितें टीबी केसीस वाडपा खातीर. आतां तेन्ना आमकां कळ्ळें की मेन जे कारण आसा एक म्हणजे कोविडा नंतर थोडी केसी एक्टिवेट जावन उरिल्ल्यो आनी त्या शिवाय म्हत्वाचें कारण म्हणजे सोरो पिवपाचें प्रमाण गोंयांत खूब आसा आनी हे जे पळय सोऱ्याचें जे व्यसन लागिल्लो आहा लोक त्या लोकां भितर हे टीबी खातीर मरपाचें प्रमाण खूब आसा. सो त्या शिवाय कांय भायले कामगार हांगा येता, भायले जे मायग्रंट्स येता आनी ते खूब कॉम्प्लिकेटेड केसी आसता कारण तांच्यांनी तांचो डोस सारको प्रॉपर घेतलो नासता आनी लॅप्स जाता आनी अशे तरेचे केसी खातीर हे डेथ्स वाडल्या. सो आतां आमी डॉक्टरां कडेन उलयले आनी तातूंतल्यान एक गोश्ट कळ्ळी की आतां मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयांत सद्याक टीबी केसीस व्हेरीफाय करपाच्यो सोदून गांवांत घरान वचून चॅक करपाची हे तांणी मोहीम सुरू केल्ली आसा आनी वखदां सगळी टीबीची फ्री आसा. सो ताजे खातीर टीबी जाला म्हणून कोणी भिवपाची गरज ना. टीबी क्युरेबल आसा. जर प्रॉपर जर वखद घेतली आनी 6 म्हयने जर कॉन्स्टंटली कसोच न चुकता जर वखदां घेतली जाल्यार टीबी पासून खंयचोय मनीस मुक्त जावपाक शकता. हांव डॉक्टर संजीवनी केणी, कन्सल्टंट चेस्ट फिजिशियन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, गोवा मेडिकल कॉलेज. गोंयांत भितर ट्युबरक्युलोसीस अशें सिच्युएशन म्हणजे इट इज लायक स्टॅटीक रायट नाव. मदीं कोविडा खातीर केजी थोड्यो वाडिल्ल्यो पूण आतां परत नॉर्मलायज जाल्या. म्हणजे पयलीं पासून आमच्यो अबावट 1800 केजीस पर इयर जातात. सो मदीं कोवीड जाल्ल्या कारणान त्यो उरिल्ल्यो केजीस, सो 2000 मातश्यो एक्सीड जाताल्यो पूण आतां परत इट इज कमींग डावन टू 1800-1900 फॉर लास्ट 2 years. Total number of cases which are diagnosed in the state of Goa. आणि स्टॅटीक कित्याक लागून उरला हें कमी जायना कित्याक मेनली बिकॉज डायबिटीस इज रायझींग इन द पॉप्युलेशन. डायबिटीस आनी टीबी सामके मित्र कशे. डायबिटीस वाडटा जाल्यार टीबी जावपाची खूब शक्यता आसता. सो ताका लागून आमचे गोंयांत मॅक्झिमम नंबर ऑफ डायबिटीसूय पेशंट आसात. सो टीबीचे जे पेशंट येतात ते आमकां खूब जाणांक डायबिटीस आसता. सो ताका लागून चड करून टीबीचें दुयेंस तितल्याचेरूच उरलां म्हणजे सामकें कमी जावपाक वचना. ते मेनली बिकॉज ऑफ डायबिटीस. आनी अमक्या पॉकेटान अशें ना तें. आतां डायबिटीस इवन द एलायटस्ट पर्सन बऱ्या सोसायटींतलो हायर इनकम ग्रूप ऑल्सो दे हॅव डायबिटीस. सो तांकांय जावपाच्यो चान्सीस खूब आसता टीबी. आनी येताय पेशंट वीथ टीबी बऱ्या स्टेटांतले लोक. ते फक्त गरीब, बॅकवर्ड, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड त्या क्लासांतले न्ही. हे डायबिटीस सगळ्यांक आसा. सो चान्सीस ऑफ गेटिंग टीबी इज देर इन ऑल द स्टेटा ऑफ पॉप्युलेशन. इट नीड नॉट बी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासीस ऑल्सो एंड पॉकेट्स अशें ना. सो आतां गव्हर्मेंटान सुविधा दिल्यात इवन इन ऑल हेल्थ सेंटर्स विच आर देर इन पेरिफेरी हे पेशंटांक डायग्नोज करपाची. सो तांचें डायग्नोसीसूय बरें बेगीन जाता, फास्ट जाता आनी फास्ट जाल्ल्या कारणान तांकां वखदां रोखडी सुरू जाता. सो टीबी म्हणजे अशें एकदां वखदां सुरू केली न्ही तांचें तें इन्फेक्शसनेस आसा म्हणजे तांची हें आसा पळय स्प्रेड जावपाचें तें कमी जाता विदीन अ फ्यू डेज. 3 ते 4 आठवड्यान तांचें इन्फेक्शसनेस, कॉन्टेजियसनेस म्हणजे दुसऱ्यांक स्प्रेड जावपाचे चान्सीस ऑलमोस्ट नील जाता. सो अशें करून ते टीबीचे कंट्रोलाचेर येता. आतां फक्त तांणी वखदां चालू दवरची पडटा किमान 6 ते 8 म्हयने, इवन 9 म्हयने, समटायम्स 1 वर्स सुद्दां तांकां वखदां घेवची पडटा. पूण हे वखदां जी आसा ती सरकारान आनी डायग्नोसीस करपाची सगळी इन्व्हेस्टिगेशनां जी आसा ती सगळ्याक अवेलेबल केल्या एट द पेरिफेरी ऑल्सो, एट द public, I mean all the health centers of government आणि private doctorsank सुद्धा this investigation are free of cost for the patients. ह्यो सुविधा वखदाच्यो आणि एज वेल एज टेस्ट करपाच्यो सुविधा सगळ्याक अवेलेबल आसा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्युबरक्युलोसीस.
सो ऑल द वे फ्रॉम पेडणेच्यान हांगा येवपाची गरज ना, काणकोणच्यान हांगा येवपाची गरज ना. सगळ्या हॉस्पिटलांनी सुविधा उपलब्ध केल्या गव्हर्मेंटान. सो ताका लागून बरें फास्ट डायग्नोसीस जाता, फास्ट तांचो ट्रिटमेंटूय जाता आनी स्प्रेड जावपाचे चान्सीस कमी जाता. आसा टू सम एक्सटेंट आसा अजून स्टिग्मा, इस्पेशली बायलां भितर ती येवपाक मातशी फाटीं सरता, टीबीचे वखद घेवपाक मातशी फाटीं सरता. अजून स्टिग्मा आसा, सामकोच वचूना, पूण कमी जाला, पूण सामको वचूना अजून स्टिग्मा. हाका लागून चड तांकां एज्युकेशन दिवपाक जाय, कावन्सिलींग करचें पडटा. ती येनाच सांगपाक आपल्याक जोर येता, खोकली येता म्हणून घराच रावन बसतात. पूण हांकां सुद्दां सोदून काडपाचे गव्हर्मेंटाचे यत्न आसता. गव्हर्मेंटाचे हेल्थ सर्विसीसाचे जे एम्प्लॉईज आसा, हेल्थ वर्कर्स आसा, ते डोर टू डोर वचून पळयतात. एक्टीव केस फायंडींग म्हणटा आमी, डोर टू डोर वचून पळयता कोणाक बाबा हें आसा, खोकली येतात, जोर येता काय ते वासपूस करतात. सो पयलीं अशें नाशिल्लें, पयलीं आमी फक्त तांकां येवपाक रावतालीं आमचे कडेन. आतां आमी तांचे कडेन वता आनी फायंड आवट करपाक केस आसा काय टीबीची थंय. हे प्रयत्न गव्हर्मेंटान नव्यान सुरू केल्यात. It is called as eliminating tuberculosis. It is not total eradication. Eliminating म्हणजे आमी टू सम एक्सटेंट कमी करपाचो यत्न करतात. इट कॅनॉट बी इरेडिकेटेड सो फास्ट, पूण वी कॅन ब्रिंग इट वेल अंडर कंट्रोल. सो ते आमचे प्रयत्न आसा. एंड इवन गव्हर्मेंट हॅज गिवन अस टू ब्रिंग द ऑल दीस थिंग्स आर प्रोवायडेड टू ब्रिंग द डिसीज अंडर कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल. Eradicate, we cannot say when it will get eradicated. So that is why it is called as elimination, not eradication. इल्ले करून ताजे हे दिसता, परिणाम दिसता. टीबी खातीर डायबिटीज जाता अशें न्ही. टीबी जर जालें जाल्यार डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल वता. ज्या मनशाक डायबिटीज ऑलरेडी आसा न्ही, टीबी ताजे ते डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल करता. सो ताका इन्सुलीन सुरू करचें पडटा जर तो गुळयांचेर आसा जाल्यार. आणि दुसऱ्या म्हणजे डायबिटीज जर अनकंट्रोलाचेर आसा जाल्यार ताका मोर चान्सीस ऑफ गेटिंग टीबी इन्फेक्शन असता. सो दोनूय भशेन जाता. एक म्हणजे कॉन्स्टंट तूं कॉन्टॅक्टान आयलो आनी घरातलेच मनीस चड करून कॉन्टॅक्टान येता न्ही. सो ताका जर अशें डायबिटीज आसा, जर ताका HIV इन्फेक्शन आसा जाल्यार ताची प्रतिकार शक्ती सामकी कमी आसता. सो ताका एक टीबी रोखडे जावपाक शकता. दुसरे अदर डिसिजीस लायक किडनीचे प्रॉब्लेम आसा, डायलिसिसाचेर आसा मनीस, मागीर मायनीचेर काम केल्लो मनशाक जर काय लंग्साचेर परिणाम जाता मायनींग डस्टाचो, सो तो ताका चड चान्सीस आसा टीबी जावपाचे. अशेंच जेन्ना प्रतिकार शक्ती देंवता म्हणजे कॅन्सराचो पेशंट, ताजी प्रतिकार शक्ती कमी आसता, तो किमोथेरपीचेर आसता जाल्यार ताका चान्सीस आसता टीबी जावपाचे. तशें स्टिरॉयड म्हणटा ते ड्रग्स ज्या अन्य दुयेंसा खातीर जर सुरू आसा जाल्यार ताका जावपाचे चान्सीस आसा टीबी जावपाचे. ह्या सगळ्या हातून मनशाची प्रतिकार शक्ती कमी जाता आनी ताका चान्स आसता टीबी जावपाचे. आनी मेन म्हणजे घरातल्या घरान जर टीबीची केस आसा आनी ताका जर ट्रिटमेंट दिलो ना जाल्यार खूब चान्स आसता टीबी जावपाचे. ऑलमोस्ट सेम आसा. भुरग्यां मदीं बी सेम आसा बाकीच्या स्टेट्सांनी आनी जाणट्यां मदींय सेम आसा. आनीक म्हणजे अल्कोहोलिक्स हांव सांगपाक विसरलें. आमच्या गोंयांत खूब आसात जे अल्कोहोलिक्स आसा आनी चडशे जाणांक अल्कोहोलिक्सांक टीबी जावपाची खूब शक्यता आसता. सो तें एक कारण गोंयांत कमी न जावपाचें, तितलेंच उरपाचें. दर पेशंट जो येता तो अल्कोहोलिक आसता, एवरी 4th or 5th पेशंट. आनी ताका लागून तांचे लिवर सारकें काम करना. सो आमकां तांकां नॉर्मल वखदां दिवपाक जायना. लिवर जी वखदां आसा ती लिवरांतल्यान वता. सो लिवर जेन्ना सारकें काम करना तांकां मागीर सायड इफेक्ट जावपाक लागता. सो आमकां तांकां सदांची वखदां दिवपाक मेळना, आमकां कॉम्प्रोमायज वखदां दिवची पडटा. म्हणटच ते इम्प्रूव जायना आनी ते मागीर स्प्रेड करता दुसऱ्यांक. So alcoholism is a curse like in our state which is causing all these cases of tuberculosis beside diabetes and other things. So that is very serious issue and we have to tackle these patients. ते सोडटा वखदां वचून परत सोरो पिता घरा वचून मागीर ते परत येता. तशें दर वेळा म्हणजे तांकां कशेंच कंट्रोलाचेर हाडपाक खूब त्रास जाता. जरी तांकां
अल्कोहोलिक डी एडिक्शनाक धाडले सुद्दां आनी ते मागीर थोड्या तेंपान परत सुरू करता. सो दॅट इज द मेजर इश्यू इन आवर स्टेट, अल्कोहोलिझम. स्मोकर्स असतात न्ही, तांकां लंग्सान COPD म्हणून क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज म्हणून जाता, जे लंग्स मातशे वीक करता तांचे. सो हांकांय मातशे चान्स आसता TB जावपाचे. आनी लंग कॅन्सर, हांकां किमोथेरपी ड्रग्स चालू आसा, तांचे म्हण तूं प्रतिकार शक्ती पयलींच कमी जाल्ली आसता. पूण मेनली स्मोकर्स हू हॅव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज, तांकां चान्सीस आसता. स्मोकिंग कॉजीस lots of lungs to get weakened, so they are more prone for infections, and TB is one of the infections to which they are more prone. So smoking is another factor. Mining खातीर TBचे अशें येना, चड येना, पूण आमकां तितले पेशंटूय अशे मायनिंगाक लागून लंग्स डॅमेज जावन बी तशें येनात. अशें ग्रॉसली हांव म्हणपाक शकना. मायनिंगाक लागून तांकां एका वेळार खरस मारता, लंग्स तांचे मातशे वीक जाता, पूण अशें TB जावन अशें म्हणजे लंग्स अशे डॅमेज जावन आयिल्ले पेशंट खूब कमी आसा आमच्या गोंयांत. एक म्हणजे जेन्ना आपल्याक खोकली येता वा बारीक जोर येता, ताणें रोखड्या दोतोरा म्हऱ्यान वचपाक जाय. तुमच्या लागींच्या लागीं सेंटराचेर वचून तुमी तपास करून घेवंक जाय. तपास म्हणजे सामकें सोंपें, फक्त धरकल काडून तपासपाक दिवपाचें. आमचे कडेन सद्या सामकें मोस्ट लेटस्ट हें आसा इन्वेस्टिगेशन, ताका CBNET म्हणटा, जो रिपोर्ट आमकां 2 वरां भितर मेळटा. TB आसा काय ना ते 2 वरां भितर त्या रिपोर्टान कळटा. सो जेन्ना तुका हें आसा खोकली आनी जोर येता, ताणें रोखडे नियरस्ट सेंटराचेर वचून आपली थुकी तपासपाक दिवपाची. दुसरें डायबिटीज जांकां आसा तांणी डायबिटीज आपले सामकें कंट्रोलाचेर दवरपाक जाय. अल्कोहोलिक्स आमी ट्राय करता तांकां डी एडिक्शन सेंटराचेर धाडपाक, सो दॅट तांकां तांची प्रतिकार शक्ती इम्प्रूव करपाक. चवथें, जर तुमच्या घरान जर TBचे दुयेंसाचो पेशंट आसलो, तांकांय तुमी वा सरभोंवतणच्या घरान तुमच्या नेबर्सांक तुमकां दिसता कोण सतत खोकली येता, ताका तुमी एनकरेज करपाचें सेंटराचेर वचून दोतोराक मेळपाक. कित्याक आतां इतलें सोंपें जालां TBचें निदान करप. एक थुकी तपासपाचें आनी दुसरो एक्सरे काडपाचो. आनी ही दोनूय हे चडशा सेंटराचेर, चडशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सगळे कडेन हे उपलब्ध आसा गव्हर्मेंटाचें. बोथ एक्सरे काडपाचें आनी थुकी तपासपाची. आनी गव्हर्मेंटान अशें आमकां हें दिलां की TBच्या पेशंटाक कांयच कॉस्ट हें करपाक दिवपाचो ना म्हणून. दॅट इज वन ऑफ द एम. एक सुद्दां पयसो तांणी मोडपाक जायना तांच्या दुयेंसाचेर वा तांच्या टेस्टीचेर. पौश्टीक आहार घेवपाक जाय, पूण अशें कांय ना, नॉर्मल जेवण जेवल्यार पुरो ताणें. हो जो कोर्स आसा तो 6 म्हयन्याचो आसता नॉर्मली. सो 6 म्हयन्यांनी पेशंट पूर्णतया बरो जाता. कदाचित लायक तकलेक पावलें TBचें दुयेंस, हाडांक पावलें जाल्यार घडये ताका 9 म्हयने वा 12 म्हयने घेवचो पडटा. पूण चडशा पेशंटांनी 70 ते 80% पेशंटांक 6 म्हयन्यांनी ते पूर्ण बरे जातात. परत जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसता. वखद बंद करपाचें ना. वखद जर सोडलें जाल्यार त्यो बॅसिलस आनी जर्म्स आसा न्ही, ते चेंज जाता, ते ड्रग रेजिस्टंट म्हणटा तें जाता. आनी मागीर वखद जे दिवचें जे पडटा ड्रग रेजिस्टंट TB, ते खूब स्ट्रॉंग आनी खूब तेंप घेवचें पडटा. आनी तातूंत बरें जाता अशें कांय चान्सीस सामके कमी. सो मेन पयलींच तें नॉर्मल TB आसा तेंच क्युअर जावपाक जाय. बरोबर वखदां घेवन 6 म्हयने कंटिन्युअस घेतली, डेली वखदां घेवची पडटा. आनी ती बी फ्रीली अवेलेबल आसता न्ही, सो ती घेतली जाल्यार 80% चान्स आसा 6 म्हयन्यांनी तूं नॉर्मल सामको जाता. या देर आर केसीस ऑफ डेथ. आतां डेथ्स जे जाता मेनली जे अल्कोहोलिक्स जे परत वखदां बंद करतात, परत येतात, घेतात 2 म्हयने, परत वखदां बंद करतात, तसल्यांनी चड जाता. आनी थोडे पेशंट भायल्यानूय येता आमकां, गोंया भायलेय पेशंट येतात, तेय बी अशे कॉम्प्लिकेटेड जावन बी एकदां येतात. सो ते चड करून मरतात. आनी अल्कोहोलिक्स बाकीचे हरशीं चडशे करून अशे डेथ्स कमी आसा आतां पयलीं पेक्षा. अबावट गोंयांत 8% बी आसता डेथ रेट, 8 ते 10% बी आसता. पूण आतां ते कमी जाता. पयलीं आसताले इतले, आतां ते कमी जायत आसा विथ इफेक्टीव मेडिसिन्स, अवेलेबल मेडिसिन्स.
early diagnosis. So there are good chances of cure. Early diagnosis जाल्यार there are no chances of deaths at all. Late diagnosis जाल्यार की ते मागीर तांकां खूब कॉम्प्लिकेशनां जाता, म्हणजे चड एक्सटेन्सिव डिसीज जाता, मागीर क्युअर जावपाक त्रास जाता. सो आमी स्ट्रेस करता जाता तितले बेगीन दर एका मनशान वचून खोकली येता, जोर येता बारीक बारीक जाल्यार रोखड्या वचून तपासपाक सेंटराचेर वचपाचें आनी तपासपाचें. मेन खोकली आनी जोर आसतलो, चड जोर आसचो 2 आठवड्या वयर आसा जाल्यार 2 आठवड्या वयर आसा जाल्यार रोखड्या एकदां रगत पडटा खोकलेंतल्यान, पूण सदांच पडटा अशें ना रगत. मेन खोकली आनी जोर 2 आठवड्या वयर म्हणजे टीबी आसूं. जेवण चलना, बारीक जाता मनीस, खरस मारपाक शकता आनीक रगत खोकलेंतल्यान वचूंक शकता. पूण मेन कॉफ एंड फीवर फॉर मोर दॅन 2 weeks, TB has to be ruled out.